कस आसात गिनांत देवा तुम्ही कित्याक अशें केलें विचारनात की तुम्ही आत्ता ब्रदर प्रकाश आंतर लावून कोण जाऊन दे म्हणनात की तुम्ही आमकां देवाचो मोग आसा की ना आमच्या कश्टा कारण कितें जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ आ बाबा आनी भयणीनो न्ही गे तुमच्या हृदयार तुम्ही हात धरून दोळे दांपून बसतना म्हाका पळयतना म्हजो भावार तो दडतो जालो सोम्या तुज्या पांया तळा रावतलो तुजी खुशी हांव करतलो थोडी बोबाट मारन थोडे दोळे चिड्डून मुड्डून बसता आसतना हांवें सांगचें कांय उरोना तुमीच तुमकांच पळयत आसतना हांवें ओगेच रावचें म्हणून भोगलें म्हाका तल्यारी खालें म्हणटा जेरेमिया बरोवादी देवाचो उजो म्हज्या शिरांनी असो भरला की खंयच्यान भरला की तुमच्या शिरांनी सत्य पळया तुमच्या भुरग्यांक देवा खातीर दान दिवंक तयार आसात की तुमी आ आ आ खंय गेलो तुमचो उजो आ खंय तुमी जेजूच्या पांयां तळा रावतात असतात तितले घट्ट जावनात पाव नासता रांदवेचें जेवण दुकरामाचं जेवणी जाय आसलें आसता न्ही गे म्हज्या मोगाळ इश्टानो बाबा भयणीनो आज हांव म्हजें राजांव या म्हजें नॉलेज हांव उलोवंक वचना जें कितें पावलो रोमाघरांक बरयल्या पत्रांत कितें सांगता जें कितें म्हाका अणभव जाला त्या पत्र वाचतना 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 ताचेर हांव उलोवंक फुडें वेता हें तुमच्या मतीन धरचें हांव अजापा करूंक आयिल्लो न्ही अजापा करूंक बिलकूल येवना तुमकां पूण तुमकां तुमच्या जिवितांत अजाप जातलें म्हणल्यार बरोवच्यान हांव हांगा आयलां त्या पासून जें कितें हांव तुमकां सांगता हांगा आयका म्हाका सगळीं तुमी जें कितें हांव तुमकां सांगता चीत दिवन आयका एक 45 मिनिट्स 40 मिनटां जर तर तुमी सोमातरण त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल तुम्ही ऐकलें तर हांव सत्य सांगता तुम्ही आज धादोशी जावन घरा फाटी वेतल्यात हांवें काल मिसांव वयता रोयगी न्ही म्हाका म्हज्या मतीक एक चिंता पयलें हें चिंता भशेन जावन आसा अरे एक फावटी हांव मिसांत त्या जेजूक भेटयता मागीर कितें इराद एण्ण आयली मागीर हय अरे एक फावटी हांव जेजूक भेटयता तुम्ही अरे एक फावटी जेजूक सेवतात इगर्जेच्या भायर वता आसतना तुमचें थंय कितें ती दादोच काय ना म्हूण म्हाका एक सवाल आसा म्हळ्यार हांव सवाल करता तुमकां जाप दिवंक जावची ना म्हजो थीम जावन आसा देवाचो मोग आनी आमचे कश्ट हें चिंतापू म्हाका फादरापान जोशी हांगात बसला येत्त फादरापान सांगलें तूं खाण घे म्हणून हे विशय आसा न्ही गे हो विशय देवाचो मोग कितें आनी आमचे कश्ट हें कशें समजून जेन्ना म्हाका कळना आतां तुवें ताकाच म्हळें तुमकां तुमच्या हृदयार दोन जेजू म्हज्या ते पळयत आसतना म्हाका संतोश भोगलो हांव नकारात्मक उलयना सार्कॅस्टीक उलयना तुमचें पळयतना म्हाका संतोश भोगलो ताकाच हांवें तुमकां सवाल केलो तुमच्या भुरग्यांक जेजू खातीर दिवंक कोण तयार आसात गे म्हणून देवाचो मोग आनी कश्ट हाच्या विशयांत आज आमी समजोवया जायत गी ना ताचे पयलें तें आपुरबायचें कंतार आसा जिनये पयना वेळार खंडीत मेळटली चलवणी जेन्ना उबार दोळे खुर्सा वयल्या पळय जेन्ना उबार दोळे खुर्सा वयल्या पळय आमचे म्युजिशियन दावले दिसता आयले जेन्ना उबार दोळे खुर्सा वयल्या पळय कोता की तुमकां कंतात तें आमी सुरू करया
ताच्या उपरांत हांव म्हजो टॉक मुखार वेता दैत गे परत सांगते आसा तुमी म्हाका हे 5:30 मिनटां तुमचो तितलोच आशा येता म्हाका इतलेंत आशा आसा की आज तुमकां त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल कितेंगी गटायेचें दिवंक म्हाका आशा आसा तुमगे कानून दिता हांव समजयता आमी आरया वाटया बरें करून घेवया दैत गे दैत शिरंकाची वाटे खंडीत मेळटली सलवणी निराशेचे जिने सांजे पातेनी जाता मित्रांनी जगना उबार दोळे कुर्सा वयल्या पळे गोपांत आराम रक्ता पुसून दुका वाळे ओपुंदी सौम्या काळजान कळेल वळे मोग समजता मोग बक्षिता मोग बरबसता विश्वस्ता मोग सांभाळता अशिरंकाची वाटे खंडीत मेळटली सलवणी निराशेचे जिने संजे पातेनी जाता मित्रांनी तेन्ना उबार दोळे खुर्सा वयल्या पोळे गोपांत आराम रक्ता पुसून दुका वाळे ओपुंदी सौम्या काळजांतले कळले कळवळे तुमकां उतरां कळ्ळीं म्हूण चिंता न्ही गे ओके म्हज्या मोगाळ दिसता न्हू हांव ह्या दिसांनी एका ल्हान भुरग्याक धरलें मालगड्या म्हणसर भेटलो एका धाकटुल्या भुरग्या लागीं गेलो त्या भुरग्याक आयका म्हाका हांगा सगळीं आयका एका धाकटुल्या भुरग्याक मेळ्ळो त्या भुरग्याक शिकोवंक इतली आशा आसा कठीण आशा आसा हांवें शिकायचें पूण त्या भुरग्याच्या मोतीक शिकलें कांयच वचना कांयच वचना रडटा पिरंग जाता त्या भुरग्याचे कश्ट पळया गे उपरांत हांव एका युवकाक या युवती भेटूंक गेलो ती रडटात कश्ट जातात काम फुडार बरें सांगात पूण कश्ट जातात एका कुटुंबा भेटलो परतून त्या कुटुंबान तशेंच कश्ट दूख ना समाधान एका ह्या जागाक भेटलो परतून तो ह्या जाग पिरंग जाता एका शिश्टाक भेटलो ती पिरंग जाता मलगड्यांक भेटलो ती रडटात जाल्यार तुमी सगळीं पाती येतात कश्ट आसा पैकी आसात गी ना कश्ट आसात गी नात हांव आवाज पावना कश्ट आसात गी नात कोणाक कश्ट ना वयर घाला पळया गी तुमकां कश्ट नात गे आंटीक नात गे कश्ट हांव कुडीचे कश्ट सामाजीक कश्ट खंयचे एका लेगीन पुराण ना कश्ट आसात गी ना जिवितांत आसात गी ना सगळीं बात येता कश्ट आसात न्ही गे ओके परत एक आवय आमच्या फादरापाची आवय नीस बाबाची कोणी माड्यांदेर सरली पयल्या दिसाचो जल्मा दीस
दुसऱ्या दिसा भुरग्याक जल्म तिसऱ्या दिसाच्या मोरान ती गायनेकॉलॉजिस्ट तिका कळीत आसा आपूण जल्म दिल्या भुरग्यां हांव मरतना म्हणून कळीत आसा तर सगळ्यांक खस आसा वय गे न्ही आ वय तशेंच त्या आवयक त्या भुरग्याचेर मोग आसा गी ना आसा गी ना आसा तर आमी आतां पळया रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 1 to 5 हे बुनियाद हाचे जावन 8व्या अध्यायाक हांव येता तुमकां कितें समजूंक जाता हांव त्या प्रमाणे पळयता म्हज्या प्रेरणा घाल समजूंक प्रयत्न करता जायत गी ओके भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडलां आसता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त उदेशी आमी आतां देवा थंय शांतीन जियेता पळया कितें म्हणटा सांपावलो भावार्था वरवीं आमकां सोम्या जेजू क्रिस्तान नितीवंतपण जोड दिलां त्या पासत आमी शांतीन जियेता ऐका परत सांगता भावार्थान आमकां क्रिस्त जेजू क्रिस्तान नितीवंतपण जोड दिलां त्या पासत आमी शांतीन जियेता तुमी शांतीन जियेतात की ना कितें ताच्या विशीं मागीर येता ऐकया उपरांत आमी आतां आसलेल्या कृपेच्या पावंड्यार आमी पावशें आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तान उडास दवरा हांगा आसलेल्या कोणेच ह्या जागांनी ब्रदर प्रकाशांनी ह्या कोणी ब्रदरांनी ह्या सिस्टरांनी तुवेंनी हांवेंनी कोणेच न्ही कोणे जेजू क्रिस्तान आमकां ह्या पावंडाक पावयलां खंयच्या कुरपेच्या म्हजें बांदूल व्हडलें रावलेर न्ही म्हजे बँक बॅलन्सी न्ही म्हजी सोबाय न्ही हांव उलयता ही उतरांय न्ही बगर क्रिस्तान ताच्या कुरपेन मुखार येता आमकां आनी ताचेच उदेशी देवा सवय आमकां वैभव लभतलो म्हूण बरो सुद्दां उल्हास पावता हांव आळया पळय हांगा ताचे उद्देशी तुका बरोवसो आसा कितें वैभव हांव हाचे विशयी येता हे तुमी समजल्यार हे सगळ्या 8व्या अध्यायाचे रोमाच्या 8व्या अध्यायांत हो एक फातर हो फातर थंय काडलें तर सगळें तें रुकूत घालें कुडूत सकला पडटा हो एक फातर बरोवसो मुखार या तितलेंच न्हय आमच्या कश्टा अनवरांती आमी संतोष पावता हांव आमच्या कश्टांवरान आमी संतोष पावता कित्याक कश्ट अनवरां सोंसणिकायेक वाट व्हरतात कश्टांवरां सोंसणिकायेक सोंसणिकाय आमची तिरासन पारखूंक पावता सोंसणिकाय तिरासन आनी तिरासन आमच्या बरवशाचें मूळ जावं पावता म्हूण आमी जाणाव तिरासन आमच्या बरवशाचें मूळ बरवसो कितें ओटल्यान म्हळें न्ही तुमी बरवसो कितें तुमचे थंय आसो खंयलो बरवसो तुमचे थंय आसा म्हज्या पांयाची गांठीची दुखून कर गी आ म्हजे थंय आसलें उणें पूण खाण व्हर खंयलो बरवसो तुमचे थंय आसा सांगा म्हाका खंयलो बरवसो तुमचे थंय आसा सोंसणिकायेक माती लया सोय खंयलो बरवसो तुमचे लागीं आसा म्हज्या मोगाळिस्तानो येदोळे सांगलें पातयेनी बावात सोडयान बरवसो हांव उलयत आसा बावार्थ सोगूट परगटुया हांगात आमी सुकता आमकां बरवसो आसा एकच आमी जेजू क्रिस्त थंय ताच्या वैभवांत एक जावन ताच्या संतोषांत वांटले जातले हांव आमी सगळीं मरतले हांव पूण बरवसो आसा आमकां कितें गी हो बरवसो हेंच आमकां जीव दिता उपरांत असलो बरवसो आमकां निराशी करिना हां आयकलें गी कसलो बरवसो आमकां निराशी करिना निराशी करिना तो बरवसो ना तर तुमच्या पांयाची रावोंक तुमकां जावचें ना तुमचें मूळ थंय हालता हांगा आंब्याच्या रुखांत पळयता तुमी न्ही त्या आंब्याच्या रुखाचे मूळ हाल्लें तर पुराय वाऱ्याक वता जर हो बरवसो तुमकां ना तर तुमी निराशेन बरोवन वमतून हाय देवा जालें म्हजी गत मुखार कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला आसा गे हो मोग सत्य सांगा तुमी म्हाका सत्य
तुम्ही सांगा ओ मोग पवित आत्म्यान तुमचे ते वतलो मोग म्हाका सत्य सांगा कोणी हात वयर घालचे ना तुमकां विचारा ओ मोग असा म्हणनाकात रावा सवाल केल्यार तुम्ही उलटा पडटात मागीर ओ मोग तुमच्या काळजांत आसा गी सांगा म्हाका सत्य सांगा हां सत्य सांगा जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक घरच्यांक कोणाक त्या करून तयार आसात गी ना ना जर तुमचे थंय ओ मोग वतलो तर म्हाका सोडया हो मोग आसलो तर पवित्रांतल्यान बरलो हे बेज म्हज्या मोगाळ भाऊ भयणो तर आमी कित्याक कश्ट जाता आमकां कित्याक कश्ट म्हूण बघता हांव तुमकां वेता फस्ट तुमकां कळ्ळें सगळीं हांगा आयकतात गी म्हाका आमच्या जिवितांत कश्ट आसात गी ना आमकां देवाचो मोग आसा गी ना हें सारकें सगळ्यांक समजलें गी ना कोणाक समजून हात वयर परत हांव एक्सप्लेन करता समजलें गी ना तुमकां कश्ट आसात सारकें देवाचो मोग आसा सत्य सांगा तुमकां बगला अनुभव जाला हां आतां आमी 8व्या अध्यायाच्या 5व्या वळींतल्यान या हांव तुमकां सांगता हांगा चीत दिवन तुमी आयकाचें हें तुमकां सांगता हें चीत दिवन आयकाचें हाचे पयलीं हांव तुमकां सांगता पयर एका युवकाक मेळ्ळो आनी म्हणालो म्हज्या आवयक देवान चीट केलें अशें नाकात हांव सांगता अशें नाका तुमी म्हज्या आवयक देवान मोस केलो ताणें हें कित्याक अशें चिंतलें तुमची सावलां अशींच आसात म्हज्या मोगाळ इश्टा भावानो हांगासरलें रियेकलें धाकटुलें भुरगें युवक युवती याजक सिस्टरां आमी सगळीं ह्याच पावंडार आसा आमी हेंच विचारता हांव देवा तुवें कित्याक अशें केलें विचारनात गी तुमी विचारनात गी सांगा म्हाका तुमी विचारनातल्यार सांगा म्हाका तुमी विचारतात गी ना विचारतात या रक्तमासा खाल जावन जियेतात ती रक्तमासाचे अपेक्षेप्रमाणे जियेतात पळया तुमच्या त्या कित्या म्हणल्या सवालाक जाप सांपावलो रोमाकारा बरयल्या पत्रां म्हणटा रक्तमासाची अपेक्षे प्रमाणे जियेतात ती रक्तमासा प्रमाणेच सवाल करतात समा अन्यपटी फादर रक्तमासा खाल जावन जियेतात ती रक्तमासाचे अपेक्षेप्रमाणे जियेतात फुडें आत्म्याचे पदवे खाल जियेतात ती आत्म्याचे अपेक्षेप्रमाणे जियेतात पळया हांगा सांपावलो बोवा पोरबाय तुमकां सांगता आमकां कित्याक अशें बगता म्हज्या बोगाळ व्हडली माय आब व्हडली माय युवक युवती सिस्टरां पाद्रां हांगा तुमकां समेस्ता सांगता तुमकां कित्याक अशें बगता देवान म्हाका मोस केलो देवा कित्याक म्हाका अशें जाता हांव इतलें तुजे लागीं मागता इतलें पुरो करता हें करता तें करता अशें आसा तशें आसा पूण हांव कित्याक म्हज्या कुडींत आनीकी हांव पवित्र आत्मान बरलो मनीस व्यक्ती जावना म्हजी कूड आकाताश येता विश्वे आशेता घाल्याक आत्ता ब्रदर प्रकाश हात धरला हांव गूण जावं दी म्हणनात गी तुमी आत्ता फादर हांवें हात धरले तुमी गूण जायचे म्हणनात गी आज तुमी म्हाका सत्य सांगा हांगा कितलीं जाणां तशें आयल्यान म्हूण सांगा म्हाका तुमी म्हाका सांगचे नाका तुमकां तुमी विचारा जाल्यार आमी तशें अपेक्षित तर म्हज्या मोगाळ इश्टा भावानो आमी आनीक कुडीच्या अपेक्षा प्रमाणे जियेता म्हज्या हात कामते हात कित्याक म्हळ्यार म्हाका हें बोगाप जालां मुखार कितें म्हणटा सांगता पळया रक्तमासाचे अपेक्षेचो फळ मरण आत्म्याचे अपेक्षेचो फळ जिवीत आणि शांती पळया तुमच्या घराचे तुमच्या कुटुंबाचे तुमच्या वैयक्तीक जिविताचेर कश्टा वयर कश्ट कश्टा वयर कश्ट कश्टा वयर कश्ट आनी कश्ट येता आसतना आमच्या जिवितांत मरण हें कुडीचें मरण न्ही तुमचें तें आसता क्रिस्ताचें मरण तें तुमकां बगता कितें जालें तो म्हाका आयकना कितलें मागणें करचें कितलें कॅन्डलां पेटोवचीं कितलीं मिसां दिवचीं कितलें जाल्यार म्हाका पिडा सडटा शिवाय म्हज्या जिवितांत कितें उणेंपण आसा थंय कितेंच ना मरण मेळटा कुडीच्या विश्व्यान तुमी भली जाल्ले वाले हरी समजलें गी तुमकां हें तुमकां समजता की म्हज्या मोगाळ इश्टानो म्हज्या मोगाळ युवक युवती आब आनी व्हडली माय खाजरी जोड्यानो हांगाच्या सोमेसान तुमकां हें समजता की कित्याक तुमी जिवितांत हें देदस्पराचें मरणाचें चिंतपा म्हळ्यार सुसायड करचें सोडया ताचे उपरांत तें उलयना ताचे विशयान
तुमकां कित्याक भोगता, कित्याक ते सवाल विचारता, कित्याक. तुमकां जर तर इंटेंशन घालचें तर मागीर घाला, घडये घडये येनाका, मागीर तुमकां पळोवचें पडटा हांवें. कित्याक म्हळ्यार टॉकाक दिवंक मोंग जाता न्ही गी. समजलें गी तुमकां. तुमच्या कुडीचे अपेक्षा प्रमाणे तुम्ही जी येतात वय तर आम्हाला की प्रवादी पुस्तकां वेता थंय एक पंगड अशें म्हणटा, अरे साहेबा तूं कित्याक देवाक बली भेटयताय, तुजे मागणें देव आयकना. ताचे वयर शीन उसार. अनेक नितीवन मनीस आसा, देवा भिवंसो मनीस आसा, तो कितें म्हणटा पळया थंय मालाकी पुस्तकांत भोव अपोरबायेन थंय म्हणटा. ते दोगी सांगाता उलोवंक लागले, एकामेकाक तांच्या कश्टांत आधार दिलो. देव तांचे मागणे आयकलो आनी त्या सुर्याचो प्रकाश तांचे वयर वतलो. ताकाच हांव तुमकां हांगा एक अपुरबायेचें एक एग्जाम्पल दिता. म्हज्या मोगाळपण जायत्या वर्सां पयलें एक आवय एका ताच्या पुताचें थोंड दाखयता. हें उतर म्हाका आयक, अजुनूय म्हज्या काळजान आयकलां. पूणटा पूत आवयक विचारता, मम्मा म्हज्या मम्मा हांवें कितें देवाक उणें केलें, म्हज्या मम्मा युवक देवाक कितें उणें केलें. आमी सा वचून हांगाय मागणें करून हांगाय 7 वर्सां त्या चले लगे हांवें नीज सक्रामेंताक हात धरून हांवें ताका सांगलें हांव तसो मोग करता तुका सोडना म्हणून. हांवें कितें देवाक उणें केलें आनी आपले त्या स्त्रियेची उतरां पळया तुमकां सांगता. बाबा तशें म्हूण नाये, बाबा तशें म्हूण नाये. देव तुका आज ना फाल्यां बरेंपण दितलोच. आत्म्याच्या व्यक्तीचें उतर. कित्याक आत्म्याचें बरोवली मनशां संतोशान आनी शांतीन जियेतात. प्रेज द लॉर्ड. आत्म्यान बरोवली मनशां शांतीन आनी जियेतात, थंय मरण ना. ताका हांवें तुमकां सांगलें, कितें तुमी बरोवस्तात म्हज्या मोगाळिस्तानो, कितें बरोवस्तात तुमी, कितें बरोवस्तात. छप्पे कालें कालें तुमी बरोवस्तात. देवा ताचें वैभव वैम तर आमी कित्याक कश्टात हांव, कित्याक कश्टात आमी आज कोणाच्या पथका लागून न्ही, खाळी न्ही, तें सोडया. कित्याक आमी कश्टात हांव, आमी आनी की ह्या मासाच्या कुडी रक्ताच्या अपेक्षा प्रमाणे जियेता. समजता गी तुमकां, समजलें गी बाये, आं समजलें गी, समजलें गी आनी बाये, आं हां. उपरांत कितें म्हणटा पळया. कुडीची अपेक्षा देवाक विरोध. देवाच्या कायद्याक ती खाल जायना आनी खाल जावंक निजाकी तिचे वरवीं साध्य ना. कित्याक कुडीची ही अपेक्षा देवाक खाल जावंक साध्य. तुमकां बघता त्या चेड्यान केल्लें सवाल वाचबी, म्हज्या आवयक देवान मोस केलो वय. कित्याक तो कुडीच्या ह्या सक्तेन तो विचारता देवाक. सारकें, इट इज करेक्ट फ्रॉम हीज रिजन, हीज एक्सपिरियन्स. ताणें सांगचें सारकें, म्हज्या आवयक देवान मोस केलो वय, देवान मोस केलो. कित्याक ताची चिंतना, ती कुडीची चिंतना त्या देवाच्या उदंड त्या चिंतपाक सरी पडना. कित्याक तो कुडीच्या सक्तेनच चिंता. म्हज्या मोगाळ सांगा तुमी, अशें तुमी चिंतिनात गी ना म्हूण सांगा म्हाका. सांगा तुमी वय न्ही, इगर्जेन बसली वय न्ही, आं आवाज ना गी, चिंतात गी ना तुमी. आतां पयलें कालें आमकां कळ्ळें सगल्यांक की कश्ट आसात वय मू, देवाचो मोग आसा वय मू. कित्याक आमी कश्ट म्हूण बगता. कुडीचे हाळे तुमी तोंडान मात चिंतिनाका, हें तुमच्या काळजान तुमी वरीचे आज. तुमच्या तोंडान मात उतरां उलोवची न्हय, बघा तुमच्या ह्या काळजान तुमी आज रुंबयचे. तें इतलें घट्टायेन बरयचें की तुमच्या जिवितान खाले येवं दी, तुमी हालोवंक नजो, धैर्यान रावाचे. हांव तुमकां सांगता, हांव एक कोल्या भशेन जियेला थोडे पटी. म्हाका सांगूंक बेजार ना म्हज्या मोगाळ इश्टानो. हांव गरज घालच्या सिंवा भशेन जियेचें आसलें जायते पटी, अशें हांव जियेलां. हांव फादर सिरिलाक देव बरें करूं म्हणटा. हांव हें रिफ्लेक्शन तुमकां सांगूंक हांव फुडें रेडी नातलो.
ताणें म्हाका सांगलें फादर तुमी खाण घे फादरा विसरतना वगेत रावं नाका खाण घे म्हणलें आनी हें पवित्र पुस्तकाचें हांव वाचता आसतना म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो हांव तुमकां सत्य सांगता म्हज्या जिवितांत एक तरेची नवसरणी आयली सोडी हांव फादरा म्हूण हांवें वाचता आसतना म्हज्या जिवितांत नवसरणी आयलें म्हाका भोगलें जायते फावटी हांव एका कोल्या भशेन जियेलो खंय म्हज्या आत्म्याच्या प्रेरणा खाला हांवें जियेचें आसलें कित्याक सांपावलो उपरांत म्हणटा पळयात कितें उतरां पळयात तुमी सांगता देवाचो पवित्र आत्मा तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्त मांसाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय पळया तुमचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो आसा गे सत्य सांगा तुमच्या काळजाक धर्न तुमी सांगा म्हाका भोगलें म्हजें थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना म्हणून एक ह्या जाग जावन म्हाका भोगलें म्हाका दूख भोगता सत्य म्हज्या मोगाळ इश्टानो म्हाका सत्य दूख भोगलें हांव त्या पासून तुमकां सांगतें आसा म्हाका तें दूख भोगलें त्या पासून सांगता ताकाच तुमी कोणी एक क्रिस्तांव हांगा आसतलीं तुमी खोल्या बरी जायनाकाय भगार घोरस घालच्या सिंवा बरी आमकां क्रिस्तांवान मेकळे करता त्या सत्येक तुमी उबे रावाचे खाले रावाचे उबे रावाचे आनी उपरांत कितें म्हणटा पळय आमी ऋणी म्हणटा पावलो म्हणटा आमी ऋणी कित्याक ऋणी क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पातका निमती मेल्या तरी देवा थंय तुमी नितीवंतपण जोडलां देखून आत्मोचो तुमकां जीव दिवपी सकत जाता सांपावलो उपरांत म्हणटा आमी ऋणी कित्याक म्हळ्यार गी तो जेजूचो आत्मो आसा न्ही गी आमकां आब्बा बाबा म्हणून सांगता कितें म्हणटा आब्बा बाबा म्हणून उलो करता ताचे उपरांत आमी मुखार पळोवंक गेल्यार सांपावलो सांगता आमी क्रिस्ता थंय ताचे 6 वारसदार कितें 6 वारसदार आज आमी तुमकां सांगता आज आमचें झगडें खंयच्या गी म्हळ्यार 1-2 सेंट्स जागो ना म्हज्या घरा घडटा म्हाका लज भोगता सांगता हांव तुका ना म्हूण सांगना सत्य जगता हांगा 3 जण जागो एक पांठो एक पाथोर ताचें थंय जाल्लें बरें पण जायना जर तर तुज्या थंय क्रिस्ताचो आत्मो आसा तर आतां एक कश्टाचें जिवीत कित्याक आमी आमचेर खाण घेता कित्याक जाय तुका कित्याक तुका जाय आतां तुमच्या त्या जावाबाक सांपावलो जाप दिता पळया आमकां कितें आसा म्हूण तो सांपावलो जाप दिता कितें बरोवचो फादर उपरांत नेक्स्ट पेज तितलेंच न्हय क्रिस्त सवे देवाच्या दायजाचे 6 वारीसदार आमी कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता तर ताचेच महिमेचेय आमी वांटेल जावंक पावतले हांव कोण कश्टांत मेकळे धांवता न्ही तो व्हडलो कोलो कोण क्रिस्ताच्या पाशावांतान धांवता न्ही तो क्रिस्तांव न्हयच कोण कश्टांत फळाफळ गेलता तो क्रिस्ता थंय जियेना आमकां फ्री टिकेट मेळना म्हज्या मोगाळ भाव भयण थोड्यांक मेळोंक जावं बरो मेळना हांव तुमकां मागीर एग्जाम्पल दिता कशें आमी जियेचें म्हणलें तुमकां एग्जाम्पल दिता आमकां फ्री टिकेट मेळना कश्टांत तुमी हांगा जर तर आयले तर म्हजे आजत म्हजे गांठेचे दूख वसाचे म्हजे कुटुंबाचे हें वसाचे तें जायचें हें जायचें म्हूण आसा तर तुमी कश्टांत फळाफळ घेतात जाल्यार तुमी क्रिस्ताचे जावंक सकनांत तुमच्या त्या जावाबाक तुमच्या त्या सवालाक आतां सांपावलो जाप दिता पळया कितें म्हणटा पळया ह्या काळार आमी सोंसतांव ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे थंय उगडापी जावची आसा ते महिमेक सरी केल्यार ते कांयच न्हय म्हण म्हाका दिसता पळया म्हज्या मोगाळ भाव भयणो ह्या काळार न्ही त्या काळार आमकां मेळची ती महिमा आसा न्ही आयका म्हाका रिपीट करया फादर वसात हांव तुमकां सांगता ह्या काळार सगळीं ह्या काळार आमी सोंसतांव ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे थंय उगडापी जावची आसा ते महिमेक सरी केल्यार
ते कांयच नाही म्हण म्हाका ते बघता कांयच नाही म्हण म्हाका बघता. लुक एट दॅट. पळया ते पावलोची ती उर्बा पळया. तो म्हणटा तुझे कश्ट धाकटे न्ही ताचे कश्ट व्हडले न्ही, तुझे कश्ट तशे न्ही ताचे कशे न्ही. तो आमचे कश्ट अन्यकल्याच्या कश्टा सरी करना, आमचे कश्ट तो हांगातून खाण उडयता आनी म्हणटा अरे ती महिमा पळय, ती महिमा पळय. गेत्सेमनीच्या मोळ्यांत जर जेजू ख्रिस्त येत्त बेजारान बसता तर त्या खुर्सार आज म्हाका आनी तुका साल्वाचो बिलकुल मेळनातलें. कित्याक ते गेत्सेमनीच्या मोळ्यांत न्हू जेजू खुर्सार पळयत आसतना ताका दिसता त्या देवाची महिमा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. समजलें गे तुमकां हें? वस्सो पातोड सांपावल्याच्या 8व्या अध्यायांत वो चिडकून रावला. म्हणजे आमकां मेळची महिमा कितें? परतून रिपीट कर. आमकां मेळची महिमा, आमकां मेळची महिमा पळोवंक गेल्यार हे कश्ट कांयच न्ही. हांव पोरून मैसूर आसतना हांव तुमकां सांगता पळय आमी कितले आमी थोडे फावटी आमकां कांयच फरक पडना. आमी मैसूर मंगळारा आमचे ते कुरी मंडी म्हणून एक जागो आसा, कुरी मंडी म्हणून आमी तेर्स करूंक येता घरा घरांनी. हांव म्हज्या मतीन आसलें खालें गो त्या दीस आमकां बिपाचें मास, आमकां रांदचें बिपाचें मास. कित्याक म्हळ्यार आमकां पिरेन वाण दवरताले. म्हज्या मतीन आसा तेन्ना सोडाच खंय गी म्हाका मेळटा गी ना म्हणून. पूण त्या घरा वचून हांव ती खालें म्हणटात रोजरी आमची कोंत करून बसता आसतना त्या स्त्रियेच्या दोळार हांवें एक पोर झोड पळयलो. सांगता तुमकां, आयका हे तुमकां मोतीक ही घडये तुमच्या मोतीक वेल्यार न्ही तुमी मस्त उपकार पडटात. ती स्त्री म्हणाली, ब्रदर ಅವಯ್ಯ ಇದನ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ 3 ಮಗಳನ್ನು ಅವರ 3 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ म्हणा. चिमणे त्यानं घालून त्याच्या मुखार त्याच्या आवय मुखार त्याच्याच धुवेक आनी भुरग्यांक कित्याक तो ताणें त्या चरक्यान त्या स्त्रियेक बलात्कारान ताच्या लागीं खासदार जालो आनी ताका चेडवां भुरगीं जल्मात आसतना ताणें उलपोवन तांकां जीवेशी मारला. आनी ती स्त्री म्हणटा ನನ್ನ ಏಸಪ್ಪ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಏಸಪ್ಪ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ पळया मगळ तुमचे कष्ट काळे, तुमचे कष्ट काळे तुम्ही म्हाका सांगा. आज आमी आमचे कष्ट काय ना हेंच ह्या कुडीचे कष्टा विशीं आमी मस्त चिंतून आमी ते मिठान गेल्ले फातर खरगताने तशें आमी खरगता. आमी ती महिमा पळयली तर त्या स्त्रिये वरी म्हजो भावार्थ, म्हजो बरवस, म्हजो मोग क्रिस्त थंय गुंडायन वता. आनी एक तुमकां दिता. आमचो एकलो फ्रेंड आसा, आमचो फादर जस्टिस आनी आमचो फ्रेंड आसा. हांव पोर ताचे लागीं थंय बसून उलोवंक बसलो. हांव कित्याक तुमकां एग्जाम्पल दिता की म्हळ्यार तांचे थंय आसा तो बरवसाची ती किरणां पळयत आसतना म्हज्या काळजांत एका उजो पेटल्या वरी जालो. ताणें म्हळें, फादर म्हज्या जिवितांत कोणाक अन्याय करूं ना, हांव जाता तितलें म्हाका दिवंक जाता तितलें हांवें दिलां. ताच्या पयल्या पुताक डायग्नोज जालो, तो हँडिकॅप जालो. ताका एकच फावटी केप्या खाण मारल्या बरी जालें. ताका तें स्विकार करूंक भोंग जालें. ताच्या उपरांत थोड्याच म्हयन्या उपरांत ताच्या पुताक व्हरून गेलो. ताकाय तशेंच घडलें पाप. आनी तो म्हणटा पळया गे ती घाटांतून सकला येता आसतना डावनेर ती भुरगीं खेळनासलें खंय खेळनास हांव ताका गुजी घाल रे तशें केल्यार पापा एक्सिडेंटान मरता, तूं भायर सिनारी पळय म्हळें खंय. आनी सिनारी पळय म्हणटा आसतना मेल्यार कालें आसा. आमी जेजू कडेन वता आनी भुरग्याची झाप पळया म्हज्या मगाळ इश्टान. मेल्यार कालें आसा आमी जेजू कडेन वता न्ही, हांव ताचे की बरी सिनारी पळयता. उपरांत तो म्हणलो आमचो फ्रेंड, फादर त्या भुरग्याची ती बरोवशाची उतरां म्हज्या काळजान फोडटा आसतना म्हाका भोगलें देवान भुरगीं म्हाकाच दिल्यान. कित्याक म्हळ्यार त्या भुरग्यांचें हांवें बऱ्या रितीन पालन पोशण करूं. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. काळें ताणें पळयलें, हांगाचे कश्ट न्ही ती महिमा ताणें पळयली. हांव आमच्या फादरा लागीं गेलो.
फादर वॉल्टर आसा तुमी पळयला. फादर वॉल्टरा लागीं हांव गेलो. इज डायग्नोज विथ लंग कॅन्सर. हांव ताच्या लागीं विचारलें ताचो अनुभव कितें म्हूण चिंतूंक गेलो. फादर हो देवाचो मोग आसा न्ही गी आनी कश्ट आसा न्ही गी, आजचे तुमी कशें सांगता म्हाका हें समजना. तो आसलो तो. ताणें म्हळें 22 वर्सां हांवें काण गेलें, आज हे आसो म्हज्या तोंडार देंवच्या खातीर. तुमी रेडीमेड आन्सर आशेतात गे म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो. आज हांव हांगा पळयना हे म्हजे म्हाका कश्ट म्हूण भोगनान, दुखता म्हाका वय रायन, म्हाका दुखता वय, पूण हांव थंय कितें गे पळयता ती महिमा आसा न्ही गे, ती महिमा घेवंक वता आसतना म्हाका इतलो संतोश जाता की हे कश्ट कांयच न्ही. आनी कितलीं वर्सां काण गेलीं? 22 वर्सां हांवें काण गेलीं. तुमी आज फाल्यां म्हाका जालें, जायना बा, जाता कांय ना पिरंग घातात न्ही गे. आतां सांग पावलो ताचे उपरांत कितें म्हणटा पळय, 3 रितीचे पिरंगोण्यो ती सांगता. हे तुमी मोती गरजेचे, तुमी चिंतात तुमी मात कश्ट जातात. आतां आमी या कितें सांगता पळय गे, ऐकय आमी. आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदाळा उगडा बी करीत म्हूण सगळी रचना व्हडा त्रेगान अरे आसा. सगळी पृथ्वी आमच्या बराबर कश्ट जाता म्हज्या मोगाळ दिसता न्हू. कित्याक तुमी पळयतात आज तुमकां कितलें ऊण भोगता न्ही गे, घाम येता न्ही गे. भायर कारार आमकां एसी जाय वय गी न्ही, आमकां एसी जाय पळयता अशी आसा आमकां न्ही गे. सगळी पृथ्वी कश्ट जाता. कित्याक पृथ्वी देवान रचली ताच्या संतोशान वांटे जालें. कित्याक देवान म्हळें सगळी पृथ्वी रचल्या उपरांत देवान म्हळें देवाक बरें दिसलें. आनी आज ती पृथ्वी कश्ट जाता. थंय भुंयकांप आसा, थंय सुनामी आसा, थंय वॉल्केनो आसा, आनी कितें आसा. सगळी पृथ्वी आमच्या बराबर कश्ट जाता. आनी कशें कश्ट जाता सांग पावलो सांगता. हांगा कोण आवय आसा न्ही गे, हांव सकला येता. कोण आवय आसा गे, वयर रावन सांगल्यार तुमकां आवय कोण आसा, हात वयर घाल. आवय पुरो आवयच न्ही गे. बाये तुका भुरगीं आसात गे, हय. तुवें भुरग्याक जल्म दिता आसतना तो येणो आसा न्ही गे. तुवें भुरग्याक हाताक न्हयतना तो येण्या सोडास आयला गे तुका. हेंच सांग पावलो सांगता. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, कशें एक आवय आपणाच्या भुरग्याक जल्म दिता आसतना ती तो प्रसवपणाचो येणो आसा न्ही गे, तें कितलें गे 204 काले बोन्स म्हटल्या भशेन तितली कठीण दूख, तितली कठीण दूख. आनी जेन्ना तें भाड आपणाच्या हातान देता आसतना आवय कितलें सोबाय, कितलें बरें भाड. आनी तशें पृथ्वी राखती आसा म्हज्या मोगाळ सुटकेक, त्या महिमेक राखती आसा. उडास दवरा त्या महिमेक. ती म्हणटा हांवूय तुमचें सांगता, आमी मात न्ही, ही सगळी आख्खी पृथ्वी आमचे बराबर कश्टाची आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक हाका कारण मिन्स. आनी उपरांत कितें म्हणटा, खाली पृथ्वी न्ही मनशाकूय राखून आसा. पळया गे, सगळी सृष्टी मात्र न्ही, पवित्र आत्मोत्सव प्रथम फळ म्हूण घेतलेली आमी आमचे सगळे कुडी गुलामपणांतली सुटका मेळोवन देवाच्या भुरग्यांचें दत्तपण आमकां केदाळा लाभत म्हूण पळया आसा. आमकां केदाळा ती सुटका मेळटा म्हूण सगळी मनशाकळ. आतां मनशाकळ म्हणटा आसतना तुमी चिंतेचे खंयच मनशाकळ देवान पृथ्वीर मनशाक आनी रचता आसतना तो मनशाकळ. आमी सगळी एक मनशाकळ. ती मनशाकळ कित्याक देवान मनशाक ताच्या सारक्याचें आनी सुरपाचें रचलें आनी देवाक खुशी जालें आनी उत्तम आनी शिखर म्हणलो मनीस. आतां जेजू देव थंय आदां विवेक म्हणटा न्ही, तुमची काले आतांची बोटां जोरोवन तुमचें पोट भरतल्यात. आतां ती मनशां ताच्या पयलीं आसली मनशाकळ कितें स्वतंत्र संतोश कुरपेची मनशाकळ. आतां ती मनशाकळ पिरून जाता अबा जेजू कदाळ एक पुटी म्हाका हे सुटका मेळात की म्हणून. सगळी मनशाकळ आमचे सांगता फिरून घाता म्हज्या मोगाळ इश्टानो. इतलेंच न्ही, उपरांत आत्मोय फिरून घाता आनी म्हणटा आत्मो फिरून आत्मो कश्ट जाता न्ही. सांग पावलो ती लँग्वेज आसा न्ही, भासा न्ही अशी आसा की आत्मोय फिरून घाता, आत्मोय फिरून घाता. आस्करून सुस्कारून तो बोब मारता ह्या म्हज्या भावाक आनी भयणीक कादाळा सुटका मेळात गे म्हणून ह्या कश्टांतल्यान. आनी उपरांत कितें म्हणटा बरोवच विशयान अपूर्बान म्हणटा तुमी म्हज्या सांगात आसात गिनात, हांवें सांगचें समजता गिना.
आं कितें म्हणटा कित्याक ह्या बरवशा उदेशी आमकां तराण मेळ्ळां. जर आमी बरवसता ते आमच्या दोळ्या मुखार दिसता तसलो बरवसो न्हय. आतां पळया, जर तर तुमकां खंयचो एक डॉक्टर तुमचे पिडाक गुण करता हांगा येताल्यात की तुमकां समाधान कोण दिताले तुमी हांगा येताल्यात की तुमी आयल्यात कित्याक बरवशान आमच्या मोतीक आमच्या कुडीक आमच्या कुटुंबाक कितेंय बरेंपण लागून वयगी न्ही आं इगर्जीन जाली वयगी न्ही ओते आहली वयगी न्ही त्या बरवशान तुमी जर तर आमकां बरवसो दिसता तर हें फूल जड म्हाका दिसता न्ही गी हें थंय मेळटलें हांव हांगा येता गी खंय एक बरें जेवण मेळटा हांगा येता हांव ना आमकां बरवसो दिसता तो बरवसो आमकां दिसानातल्या बरवसाचेर आनी उपरांत संपावलो उपरांत सांगता पळय कितें म्हणटा पळय गी पूण दोळ्यांक दिसनातले वस्तूचो आमी बरवसो दवरून आसाव जाल्यार आमी सोंसणिकायेन तिची वाट पळोवन आसा म्हूण जालें. हय मुखार आसा बदर तशेंच आमचे अस्कतकेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. पळया म्हज्या बोगाळ भाव भयणीनो तुमी कश्टातात न्ही तुमचे बराबर तुमचो देवय तुमच्या सांगात आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमचे हात वयर घाल्या. हालेलुया. हालेलुया. आमच्या बरोबर कोण आसा आमचो देव आसा आनी ताचें बळ आसा. तुमी समजाचे तो खाली आमकां बरवस दिता न्ही आमकां आयस कँडी दिता म्हणून फटयना बगार तो आमचे बरोबरी तोय आसा. आनी उपरांत कितें म्हणटा पळय गी इल गिव अस सर्टनिटी कितें म्हणटा पळय गी इतलें सक्कड आमच्या दोळ्यां हुजीर आसतना आनीक आमी कितें म्हणयेत जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. अरे पळया म्हज्या मोगळ भाव भयणीनो देव आमच्या पक्षान आसल्यार आमचे विरोध रावतलो कोण. उपरांत आपल्या खाशा पुताक सयत बाकी दवरिनासता आमा समेस्ता बसत ताका सोडून दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सवे हेर सगळें आमकां दिनासता कसो रावात. पळया गी आपणाच्या एकल्याच पुताक आमकां दिल्लो देव आमकां आनी कितें दिनासा रावात कितें दिनासा रावात कितें दिनासा रावात सगळें दिता म्हज्या मोगा भयण. उपरांत आयका हें त्या सांपावल्या देवाच्या मोगाचें अति शिखर आनी उगम थंय सांगते आसा. देवान विसलेल्या विरोध फिर्याद हाडतलो कोण. आमकां देवान रचला आमच्या विरोध फिर्याद हाडटलो कोण आसा. ते नितीवंत म्हूण देवच फैसल दिता. आमी नितीवंत म्हूण देव फैसल दितना ताचे विरोध रावतलो कोण. उपरांत जेजू क्रिस्त जेजू मेलो जिवंत जाला देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पसत विनाती करता. आनी तो जेजू आमच्या पसत विनंती करता आसतना आमकां विरोध रावतलो कोण. अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातान बेगळी करतलो. कश्ट वा अडचणी दगदणी खाणा जेवणाचो वा नेसणाचो तत्वार आपाय वा तलवार पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. तुजे बसत दिसान दीस मरणाक आमकां तयार करतात कातरूंक व्हरतात त्या बकरा बरी आमकां लेखतात जाल्यार ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत जोडता. पळया म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो ना कश्टनी ना दंडवणी ना खानातनाचो तत्वार कितेंच सोम्याच्या मोगातान आमकां मेकलें करूंक शकचो ना. ना तलवार ना तत्वार मुक्ताचो सदां बाळतलो. तुमकां खंतर कोत्ता गे ना तलवार सांगा बऱ्या ना तलवार ना तत्वार मुक्ताचो सदां बाळतलो. सोमी आमचे बगले नासल्यार कोण आमचे विरोध रावतलो. देव आमचे पक्षे आसल्यार कोण आमचे गुन्यांव मानतलो. ना तलवार ना तत्वार मुक्ताचो सदां बाळतो. सगळे सांगाता सोमी आमचे बगले नासल्यार कोण आमचे विरोध रावतलो.
देव आमचे पक्षे असल्यार कोण आमचे गुन्या मांडतो मोगताने आमचो केलो मोगान आपल्या पुता दिलो मोगताने आमचो केलो मोगान आपल्या पुता दिलो देखून मरण जाऊ जीवित जाऊ अंतर्या पाताळ जाऊ ना कोणूच वेगळी करसोना आमकां ताच्या मोगाता ना कोणूच वेगळी करसोना आमकां ताच्या मोगाता सगळी सोमी आमचे बगले नासल्यार कोण आमचे विरोध रावतलो देव आमचे पक्षी असल्यार कोण आमचे उपयोग आयतलो ना तलवार ना तत्वार मोतासो सदा मारतलो सोमी आमची बगले नासल्यार कोण आमचे विरोध रावतलो हांव 2 गणितां सांगून म्हजो नियाळ अखेर करता पर आमच्या एका ह्या जाग्या लागीं हांवें विचारलें ताची आवय तो मैसूर आसतना ताची आवय न्हिदले कडेन सरली आनी विचारतना म्हाकाय दूख भोगलें तो म्हणालो ह्या जाग कितले बोटी लोकांनी म्हाका पटलून दवरून कांडोलीस दिलें की तितले बोटी म्हजे कश्ट चड जाले म्हणालो म्हज्या गाळ्यांत चिडकल्या भशेन जाले ते कश्ट गिडोवंक न्ही सोडोवंक न्ही पूण म्हाका बुजयलें एकल्याच मनशान जेजू क्रिस्तान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हांवें एका कामागर आमची कामागर आसा तिचे लागीं विचारलें बाये तिका पळयतना आसतना तुमकां खुशी जाता ताच्या तोंडांत आसची कांतारां सदांच आनी आसूं विचारलें तुज्या जिवितांत काय जालें म्हणाली फादर कश्ट जल्मातना कश्ट बापाय पियेतालो आवय कश्ट 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 ಎಂತ सांगून गेली म्हाका जीवघात करया म्हणी भोगलें फादर अशें म्हाका जीवघात करून भोगलें फादर पूण हांवें देवाक इतलें सांगलें देवा म्हजो आत्मो तुंच व्हर जेजू देवा म्हजो आत्मो तुंच व्हर कित्याक म्हाका भरवोस आसा एक दीस तूं म्हाका तें आपूण व्हरतलो हें म्हणून प्रेज द लॉर्ड जर तुमकां हांव समजलें म्हणटा दिता आमकां समेस्तां कश्ट आसात गिनात आमकां देवाचो मोग आसा गिना आमच्या कश्टाक कारण कितें आमच्या कश्टाक कारण कितें आमी म्हूण सांगनाकात आमच्या कुडीचे अपेक्षे प्रमाणे आमी जियेल्यार आमचे कश्ट सदांच आमकां कश्ट जावन वतात पूण पवित्र म्हणजे सक्तेन आमी जियेल्यार कितें भोगता कितें भोगता आमकां सल्वासांव दिता म्हणून भोगता कितें आमी पळयचे आमचे कश्ट की देवाची महिमा पळयची आमी कालें पळयचे देवाची महिमा पळयची आनी आमच्या सांगता कोण आसा जेजू आसा आनी आमच्या सांगता कोण बरो कश्ट भोगता सगळी पृथ्वी मनशाकूड आत्मो आनी आमकां कोण मेकळे करूंक शकना कोणूच मेकळे करूंक शकना कोण आतां न्हू देवाच्या मोगात रावन प्रेज द लॉर्ड उबे रावया उबे रावया एक हातार आमी उबो रया एक हात आमचो अर्द्या दवरया सगळीं आमचे दोळे धांपया सगळीं दोळे धांपचे म्हळ्यार आमचे दोळे धांपचे सगळीं हांवें सांगले भशेन आमी मागया पवित्र आत्म्या म्हज्या दातारा तुजी सकत म्हाका दी तुजी सकत म्हाका दी देवान दिल्लें हें जिवीत ताचे शेवट समजूंक म्हाका तुजो आधार दी
आणि प्रत्येक रितीनं म्हज्या जिवितांत कश्ट येत आसतना पवित्र उतराच्या प्रेरण बरोवन तुजी महिमा पळोवंक ती सांकोवंक ताचे प्रमाणे जियोवंक म्हजी मोतूच वाडाय म्हजी मोतूच वाडाय इस्सू कृपा म्हाका दी पवित्र आत्म्या आमेन. Voices 2023